असे कितलेशे आगोर आसा, डिफरंट विलेजीस आसा, साश्टीन आसा, जावं हितून आमच्या बार्देजान आसा, जावं आमच्या तिसवाडीन आसा, हे बाकीचे खंयच्याच आगोर पळोवना. आयज अशें दिसून येता हो डिपार्टमेंट जो आसा तो बेश्टो आसा. स्पीकर सर, म्हाजो सिंपल क्वेश्चन आसा, डिपार्टमेंटा कडेन जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट लागता त्या डिपार्टमेंटा कडेन डेटा आसा काय ना? स्पीकर सर, हो कंप्लिटली आता इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटा कडल्यान सब्जेक्ट गोवा बायोडायवर्सिटी कडेन दिला आणि हाज्या फुडें गोवा बायोडायवर्सिटी हो सब्जेक्ट हँडल करतले आणि त्यांनी सांगलें त्या उरलेली मिठागरां जी आसा पळय न्ही, अशे जे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जांकां आमी ऑन बोर्ड घेतलेले आसा, डॉक्टर सविता केरकारा सारकेलेच, अजून ह्या सगळ्या जाणांक एकत्र घेवन जितकी मिठागरां आसा ताचो पुराय आमी सर्वे करता. ओके, थंयसली आमची BMC कमिटी हांकांय आमी आमच्या विश्वासांत घेवन त्या BMC कमिटी कडल्यान जितके मिठागार करतले पळय न्हू तांचे इंडस्ट्रियल हे मीठ घेवन आमकां ऑलरेडी म्हणजे ओल्ड गोवा ऑयल्स ह्या नांवान एक बेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन हे सगळे मीठ तेंची घेवपाची तयारी आसा आणि हे मीठ घेवन तेजो इंडस्ट्रियल यूज करतले म्हणून मिठागारां जितके तयार करूंक सोदता पळय न्ही, गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड तांच्या कडेन सर्वे करून तांकां सगळें तेंचें मीठ हे डायरेक्टली त्या इंडस्ट्रीक दिवपाची तयारी आमच्या गोवा बायोडायवर्सिटीन दाखयल्या. दुसरो मॉडिफायड स्कीम जी आसा ती मॉडिफायड नमक मजदूर आवाज योजना, ह्यो दोनी आमी घातले की कितले जाणांक बेनिफिशरी जाल्या. तर बेनिफिशरी जो रिप्लाय येयला डिपार्टमेंटाचो तो फक्त नो बेनिफिशरीज म्हणटा. म्हटल्यार इतलें सगळें करून जो कोण मित्रा जो आसा, मित्रा कितें करतालो, तो खंय गेलो, हे क्वेश्चन पडटा स्पीकर सर. हाज्या फुडें तेज्यो ज्यो स्किम्स आसा म्हणजे ती गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो आसूं किंवा आमी स्कीम लॉन्च करता त्यो सगळ्यो स्किमी जे मिठागरां सांबाळटा हांच्या खातीर आमी इम्प्लिमेंट करता. हेज्या फुडें ताजेर एनालायसीस करपाकूय सुरवात आसा, बट जितके मिठागरां सांबाळून दवरतले पळय न्ही तांचें मीठ घेवन इंडस्ट्रीक दिवपाची वेवस्थाय जी आसा पळय न्ही आमी गोवा बायोडायवर्सिटीच्या वतीनूच करता. तांकां एखादी कोल्ड स्टोरेज करपाक जाय मीठ सांठोवन दवरपा खातीर, ती वेवस्था आमी तांकां करून दिता.